प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुमकां सर्वांकी बेगीन नातालांचे फेस्त. जेजू आज कित्या खातीर गोरवांच्या त्या गोठ्यांत जल्मलो. मस्त जाणांक आमकां हें सत गुर्तुना. आमी चिंतता, आमी गर्दनाचो गोठो करता, आमी क्रिसमस सेलेब्रेशन करता, आमी कुसवार करता, आमी वस्तूर घाल, आमी आज ते संभ्रमता. जाल्यारय आमकां गुर्तुना जेजू कित्या खातीर गर्दनाच्या त्या गोठ्यांत जल्मलो म्हणलो. जुजे ते दळा जेजू जल्मताना, जेजू जल्मोवच्या पयलें तो मोरयेक ती दूख येता. ती दूख येताना जेजू मुस्तुजनाचे दार बुडयता. जुजे ते मुस्तुजनाचे दार बुडयता आनी कोणीय ताका तो अवकाश करून दिवना आनी कोणीय ताका तें दार उक्तें केलें ना. आज तोच जेजू म्हणटा उगडापणांत, हांव तुमचे काळजाचे बागील बुडोवन आसा. म्हजो ताळो आयकून तुमी तें उक्तें करता जाल्यार आज तुमचे लागीं हांव रावतां, तुमचे लागीं हांव जेवतां, तुमचे लागीं हांव न्हिदतां. आज तोच जेजू आमच्या भितर आसा. तोच जेजू आमचे भितर आज जियोन आसा, आमचे भितर आसा. आमी आज निर्धार करूंक जाय आमचे जिवीत तो जेजू आज आमच्या काळजांत जल्मला म्हणल्या उपरांत आमचे जिवीत कितल्या रितीन बदलावन जाला. आमचे जिवीत बदलावन करूंक आमी प्रयत्न केलांगी म्हण आमी नाना तराच्या पथकांत आसूंक पुरो, पथकी जिवीत आमी जियोन आसूंक पुरो. मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी भियेनाकात, भियेनाकात. हांव पथकी, हांवें कशें जेजूक दार उक्तें करचें म्हण ना. जेजू त्या घाण येवच्या त्या गर्दनाच्या गोठ्यांत तो जल्मलो. ते घाण येताले, ते ताणें पळोवना घाण येता नाका म्हण. जेजू एक राय ताणें मन केल्लें जाल्यार खंय व्हडल्या व्हडल्या बंगल्यांत व्हडल्या व्हडल्या हांत ताणें जल्म येत आसलें, तें ताणें करूं ना. तो घाण येवच्या त्या गर्दनाच्या गोठ्यांत जल्मलो. आज तुमचे काळीज कितलेंय घाण येवंक पुरो, खंयच्या रितीर आसूंक पुरो, पथकी जिवीत तुमचें आसूंक पुरो. आज तुमी निर्धार करून घेया. आज तोच जेजू विचारता, हांव तुमचे काळजाचे दार बडयतां, हांव तुमचे सांगाता रावतां म्हण. वय आज आमी ह्या संभ्रमीक क्रिसमस आचरण करूंक जाय जाल्यार पयल्यान पयलें आमी आमचे काळजाचे दार आमी उक्तें करूंक जाय. तुमी चिंती नाकात ते पाड आसा ना. त्या पाड येवच्या दत तो जियोंक आशेता. पाड येवचे तेंच तो येवंक आशेता. घाण येवचे कडेन तो येवन आशेता. आज तुमचें जिवीत कितलेंय घाण आसूं पुरो, तुमचें काळीज कितलेंय घाण आसूं पुरो, आज तुमी निर्धार करा संपूर्ण रितीन तुमचें काळीज जेजूक दिवंक. आज एक भागी क्रिसमस, भागी नातालांचे फेस्त आमी संभ्रमूंक जाय जाल्यार पयलें आमी निर्धार काडया आमचें काळीज संपूर्ण जावन देवाक दिवंक. आज जेजू त्या गर्दनाच्या गोठ्यांत जल्मलो म्हणलें कारण हेंच जावन आसा. तुमचें काळीज कितलेंय घाण आयल्यारय कांय प्रॉब्लेम ना, कांय तंत तुमी बेजार करी जाय म्हणना. फक्त घाण येवच्या गर्दनाच्या गोठ्यांत जेजू जल्मलो. आज तोच जेजू तुमच्या अंतूय जल्मोवंक रेडी आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. परत्यान तुमकां हॅपी क्रिसमस. थँक्यू.